कितें आहा सकाळ आमगेले पार्टी टूक अ प्रेस कॉन्फरन्स इन एंड वी हॅव गिवन आवर स्टँड दॅट दीस इज बेसिकली टू चेंज द डेमोग्राफी. आज हिंगा जी आमची इकॉलॉजी एनवायरमेंट हे पाड घालपाचो प्रयत्न हो सरकाराचो आसा. हे फक्त हे बिल्डर लॉबिंग आज गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन केलेली ना. आमी जे सांगलेलें आहा की पयलें जेन्ना काँग्रेसाचें सरकार येतलें आमी हे सगळी सेक्शनां TCPचे रद्द करतले. लोकां मदें जे ग्रामसभा आसा जे पंचायतीज आसा वॉट लोकल पीपल वॉन्ट दॅट वील बी द एजेंडा ऑफ द काँग्रेस पार्टी. टुडे गोवा इज फॉर सेल. उत्तर गोंय दक्षिण गोंय सगळे कडेन चल्यात. लँड इज द बिगस्ट लँडाचो सेल जाता आनी हे सेल बंद जावपाक जाय. आनी हें बंद जातलें जाल्यार कायदे पयलीं सद्या जे पण आज हाडलेले आहाय टू सेल गोवा प्रत्येक डिपार्टमेंटान जरी तर चल्यात इतलें करप्शन वाडलां. जे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाची लँड आसा जे दुसरे लँड आहाय एवरीथींग इज फॉर सेल इन गोवा. सो वी वील स्टॉप दीस सेल एंड द पीपल हॅव टू रियलायज ऑल्सो that today the way Goa is being sold, if you see the ads, with paper, without paper, with title, without title, everything is for sale. या सरकाराची एक्सपायरी डेट जे बाब गिरीश सांगता एक्सपायरी डेट ऑलरेडी इज देर एंड इन द मंथ ऑफ डिसेंबर जे सांगता इलेक्शन दिस सरकार विल गो होम.